आनी अशें एक दीस फ्रांत सांगता तो मागोन आसतना सगळे फ्रांत मागोन फाटी वेत गेले आनी ह्या वेळार एक व्हडली बोब जाल्ली जावन आसा आनी फ्रांत सगळे धांवन आयले आनी तो थंय कोसलोन पडुल्लो पाद्रे पियो कोसलोन पडुल्लो आनी त्या वेळार भावांनी वचोन ताका उखल्लें आनी त्या वेळार सकयल ते पळयतात जायते रगत त्याच देवाच्या बडव्यान ताचे वयर मर मारली आनी ती मर जावन आसली सोम्याच्या पाशांवाचे 5 गाय आनी ते रगत पळयत आसतना ताच्या हातांत ताच्या पांयांत जायते डीप गाय आसले लगभग उपरांत सगळे धाकटेर तपासणी करून म्हणटात ते गाय 3 इंच आसले भितर ते आसले त्या गायांत वास येनातलो परंबळ म्हणल्यार बरी भायर सरतालो त्या गायांत रगत भायर येतालें पूण ते रगत गेटो जायनातलें ते रगत देवनंत आसलें आनी अशें आसता फादर पियोक हे गाय पळोवन जायत्या जाणांक हाची खबर मेळ्ळी लोक हारी हारीनी येवंक सुरू जालो लोक हारी हारीनी येता आसतना फादर पियो म्हणटालो कित्याक असल्या ह्या निर्भाग्याक असलें व्हडपण दिव्यवाणी 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमकां सर्वांकी आयच्या आवडत्या दिसाक हांव स्वागत मागतां देव आमचे सांगता सदांच आसा देवाची विस्तार आशिर्वादां आनी ताची बरी कामां आमचे द्वारे तो मुखार सून व्हरूंक अपेक्षिता त्या देखून आमी देवाच्या हातांत एक हातेर जावन त्या प्रमाणे तो चलयत आसतना ताची योजना आमचे थंय जारी करता आसतना आमी संपूर्ण ताच्या हातांत आमचें जिवन दिवया आनी ह्या दोरी आमकां कितें जाता गे म्हळ्यार देवान निर्मिल्लें तें योजन पंथाक पावच्याक आमकां आदार मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हज्या भावन आनी भयणीनो आज आमी एक अपुर्बाच्या सांता विशयांत चिक्कें उलोवचें आनी त्या सांताची जिणी कशी ताणें मांडून हाडली कशें सोम्याक मेस्वा सारकें केली आनी खंय जावन ताका तें प्रेरण लाभलें ह्या विशयांत आमी पळोवया आनी तो अपुर्बाचो सांत कोण म्हूण तुमी तुमच्या मतींत हाडलें तरी हांव त्या सांता विशयांत थोडो उल्लेख करता ते दळा तुमकां कळटलें हो जावन आसा एकलो कापुजीन फ्राद कापुजीन मेळांत एक जावन सान फ्रांसिसाच्या मेटांनी सदांच चलोन आपलें जिवन सोम्याक समर्पीत करी जाय म्हळ्यार वर्त्या उद्वेगान आनी उर्बेन मुखार आयलो कापुजीन फ्राद एक रिलिजियस हें आसा कित्याक कापुजीन मेळ जावन आसा एक रिलिजियस मेळ आनी हो एक वर्द म्हणटा आमी कापुजीन वर्द म्हणटा आनी अशें कापुजीन वर्दींत एक जाल्लो रिलिजियस ह्यासाक ध्यान असो मिस्तीक ध्यानांत तो वर्त्या तरान संपूर्ण एक पावुल्लो सोम्याच्या वर्त्या मोगान बरोन सोम्या सांगातच एक जाल्लो रिक्लायनींग एट द बोझम म्हणटा म्हळ्यार सोम्याच्या त्या काळजाक आपली तकली लागोन दवरून म्हणल्यार बरें जुवांव त्या प्रमाणे जियेल्लो जावन आसा त्या देखून जुवांव सोम्याक लागशिल्लो म्हणटात आनी त्याच प्रमाणे पाद्र पियो त्याच रितीर सोम्याक लागीं जाल्लो त्या देखून ताका ध्यान असो मिस्तीक म्हणटात खुमसर असो माडतेर जावन आसलो कित्याक हर एका वेळा लोकां खातीर खुमसारीन तो बसतालो खुमसारीन तो असो बसतना ताच्या जिवनांत घडिल्लें घडीत अशें की कोण मुखार कितें जाता म्हणलें सयत तो जाणा जातालो तसलो एक विशन्स ताका आसलें तसलो एक पावर ताचे थंय आसलो मात न्ही जो कोण कुमसार घेता ताचे थंय ताणें पातकां लिपयलीं जाल्यार तुवें हें पातक सांगो नाय म्हूण सयत जागवण दिवन ताचें कुमसार संपूर्ण तो करयतालो आनी कुमसारां कोणेंय पटी मारले जाल्यार तो म्हणटालो जें कितें तूं हांगा सांगताय पटी मारताय हें कुमसारीक लागू जायना कुमसार जावंक आयलाय तर तुजें परिवर्तन संपूर्ण करच्याक आयलाय आत्मीक आनी आध्यात्मीक रितीर तुजें नवें साव भोगूंक आयिल्लो तूं
अशें पटी मारी नाका म्हूण ताका सांगवण दिता. आनी अशें आसतना आमी ताका भलायकेचो वैजय म्हणटा. भलायकेचो वैज कित्याक जायते जाणांची भलायकी ताणें बरी करूंक तो पेसाडलो. हेरां खातीर आपलें जिवनंत ताणें समर्पीत केलें. आनी अशें भलायकेचो दायज जावन हेरां खातीर सोम्या कडेन विनंती करून ही एक हिलींग सेंट तो जालो. आज भलायकेचो सांत तो जाला म्हणून आमी सांगेत. मुखार पळयलें जाल्यार शांतीपणाचें दायज ताचें थंय जायतें दिसून येतालें. 5 वर्सां प्रायर जावनूच हें शांतीपणाचें दायज ताचें थंय आसलें. आनी असलें दायज तो संपूर्णायेक पावोवंक आनी संपूर्णायेंत व्हरूंक अपेक्षीत आसतना सोम्याचें बरेंपण, सोम्याचें नांव सगळें तें वाखाणून त्या प्रमाणे तो जियेता. अजापांचो सांत ताणें मागता आसतना जाल्लीं तीं अजापां, जायतीं अजापां घडिल्लीं जावन आसात. आजुनूय तीं अजापां घडनासात. उपरांत हांव तुमकां सांगतलो कशें हें अजापां तेज्या जिवनांत जातात म्हूण हांव तुमकां सांगतलो. जर अजापांचो सांत तो जावन आसलो, स्टिग्माटा लाभिल्लो. कशें सान फ्रांसीस आसीस आपले 5 गाय, जेजूचे 5 गाय घेवन आसलो गे, त्याच प्रमाणे ह्या सांताकी स्टिग्माटा मेळिल्लें जावन आसा. त्या देखून ताका आनी एक नांव आमी उलयता. दुसरो आसीसचो फ्रांसीस म्हणून त्या नांवान ताका आमी उलयता. आनी अशें उलयता आसतना हो जावन आसा स्टिग्माटा लाभून ते 5 गाय आपल्या कुडीर 50 वर्सां ताणें ववयल्ले जावन आसात. सबारांच्या परिवर्तनाक कारण जाल्लो. सबारांच्या परिवर्तनाक कारण तो जावन आसलो. येवकारिस्तचो मिस्तेक म्हूण ताका आमी नांवाडटा. कित्याक येवकारिस्ता वयर व्हरते बाबार्थ ताका आसलो. येवकारिस्ता वयर व्हरतो मोग आसलो. आनी ह्या येवकारिस्ताद्वारे ताणें हर एकल्याच्या जिवनांत आसलीं फातकां संपोवंतरान ताणें रोडच्या खातीर तो मागतालो. मात्र न्हय, तो येवकारिस्तांतल्या जेजू कॉन्सेक्रांतान तशें उखलून दवरता आसतना जायतो लोक त्या येवकारिस्तार दिश्ट घालून आपली पातकां रडतालीं, गळगळ्या दुकां भायर येतालीं. आनी त्या द्वारे थंय जमलो सगळो लोक आपूण भितर आपलें परिवर्तन करून घेताले. मात्र न्ही, त्या परिवर्तना द्वारे ताची काळजां नितळ जावन सोम्याच्या वाटेन सेवींग द सोल्स हे आत्मे बाचाव करचें वर्तें कार्य हो सांत करतालो. आनी हो सांत कोण? सदांच बरी भलायकी ताका नातिल्ली. पिडेंत आसलो म्हूण येत ल्हानपणी पिडा ताका आसली. आनी मोरा पर्यंत ताच्या कुडीन ती पिडा तो घेवनूच आसलो. एका एका रितीचे वळवळे ताचे थंय आसले, दगदवणी ताचे थंय आसली, कश्ट ताका आसले. आनी तोच जावन आसा लोकां मोगाळ आधुनीक कालाचो द हिलींग सेंट म्हूण ताका आज नांवाडलां. आनी तोच सान पाद्रे पियो. सान पाद्रे पियो कपजीन वड्डिचो एक अलंकार म्हूण सांगेत. कित्याक असलो आमच्याच वेळार चियोन जायतें बरेंपण सोम्यातावन आपणावन तें बरेंपण हेरांक ताणें प्रसारीत करून ताचें जिवन आमचे खातीर मांडून हाडलो सांत सान पाद्रे पियो. कशें तुमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण तशें तुमी संपूर्ण जाय. जेजू क्रिस्ताचो उलो तुजो बाप संपूर्ण जाला. ॲज युअर हेवनली फादर इज परफेक्ट, यू ऑल्सो नीड टू बी परफेक्ट म्हणल्यार त्या उतरां वयर मांडून हाडटा ताची चिंतना आनी आपल्या मतीन घट्ट कणसयता. आपल्या बापा आसीच्या संप्रांच्या मेटांनी चलोवन कुर्साला जेजूचो लागशिल्ल्यान पाटलाव करता आनी आपली सगळी जिणी जेजूक समर्पिता. असली जिणी तो समर्पीत करता आसतना भाग्यवंत पियो पिडेतावन जायते कश्ट जाता. ल्हान प्रायर 1887 तो जल्मल्लो जावन आसा. 1887 इटलीच्या पिएट्रेल्सिना म्हणल्या गांवांत तो जल्मता मेयाची 25 तारीखेर. आनी ताच्या आवय बापायक 8 जाणां भुरगीं. ह्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी 13 जाणां ल्हान आसतना मरण पावल्लीं. आनी 5 जाणां भुरग्यां पैकी आसलो पियो. ताचें ओरिजिनल नांव तेनी बाप्तिस्माचें नांव जावन आसा फ्रांसीस. आनी हें नांव ताका दिल्लें आनी ह्या नांवा प्रकार तो जिवन आसलो. आनी अशें आसता
5 वर्सां प्रायरीत ताका विविध दर्शनां दिसतालीं. ते नासता जेवसार ताका त्या ल्हान नेणट्या प्रायरीत जायतें दोसतालो. आनी अशें आसता ताच्या जिवनांत ताणें ल्हानतावन कोणीय हेरां दुसऱ्यांची खबर उलयता आसतना, हेरांचें वायट उलयता आसतना तो थंय रावनातलो. थंय वचून भितर वचून ओगेत तो बसतालो. कित्याक लोकांचें वायट उलोवंक तो आडवरता. लोकांचें कितेंय अपराध मांडूंक तो फाटीं सरता. आनी हाचो एकच अर्थ जावन आसा, कसो तुजो बाप बरो तशें तुवें बरो जाय. आनी ते व्हरते उत्तेजन संपादपीओ घेता. आपल्या जिवनांत फ्रांसीस म्हण वलायिल्लो तो त्याच नेणट्या प्रायर्तावनूच आपली जिणी सोम्याक समर्पीत करून दवरता. उपरांत ताका बकऱ्यांक सोरोंक गोरवांक सोरोंक धाडिल्लें जावन आसा. आनी अशें गोरवांक बकऱ्यांक सोरयत आसतना शिकपाची गरज आसा म्हणून ताच्या आवयक बगता. आनी ताची आवय ताका एका ट्युटरा लागीं घालता आनी ताका ताचे लागीं धाडटा. पूण तो ट्युटर बारी स्ट्रिक्ट आसलो. आनी अशें आसतना ताका त्या ल्हान प्रायर शिकोवंक म्हूण पळयत आसतना वो ताणें शिकयलें खंयचेंय ताच्या मोतीक वचनातलें. ट्युटरा इतलो राग येतालो की तो म्हणटालो, कित्याक तुज्या मोतीक कांयच वचना. आनी ह्या वेळार त्या ट्युटरान ताच्या आवय कडेन सांगून धाडलें आसा, ह्या भुरग्याक कांयच मोतीक वचना, हाका हांवें शिकोवचें बरें ना. तेन्ना ताका रेगुलर स्ट्रीम इस्काला घालतात. आनी थंय तो गेल्लो, हांगा कांयच मोतीक रिगाना म्हणलो. थंय ताच्या मोतीक सगळें रिगोवन बारी शाणो तो जालो. त्या क्लासींत अप्रबेतारान तो शिकतालो. आनी हें पळयली ताची आवय संतोश पावली. आनी उपरांत ताच्या जिवनांत ताणें ह्या जागी दिक्षा जोडून ताचें जिवन जियेत आसतना ताची जाणवाय बारी उपयोगाक ताका आयली. आनी ताणें ताच्या जिवनांत कितें केलें, ल्हानतावनूच इगर्जेक सेवा दिवची आसलें. एकसुरपणांत मागोवंक तो वेतालो, गितां गायतालो. ताका गितां गायतना वर्ती खुशी जाताली. ताच्या तोंडान केदाळे ती देवाचे वर्ती शब्द भायर येताले गितांद्वारी. आनी आवय बापायक येदोळूच खबर मेळिल्ली हो भुरगो ह्या जाग जावंक अपेक्षिता म्हूण. अशें सतांच्या पिरगेजेक एकलो फादर खामील म्हूण येतालो. आनी हो फादर खामील पळोवंक लांब दीग आनी ताची काड लांब आसली. तो वळू त्या गांवाक भेट दिवचो वो आसीच्या सान फ्रांसीस विशयान जायत्यो काणयो सांगतालो. सान फ्रांसीस आसीच्या पाटलावदारा पैकी तो ताच्या बेसांत आसलो. जायत्यो काणयो सांगतलो. घरांनी वचून देवाच्या मोगा खातीर कांय दान आनी उंडो विचारतालो. आनी त्या प्रादीचें हस्कुरें तोंड आनी ताची लांब काड पळयल्लो वो फ्रांसीस अपुरबायतारान म्हाकाय फादर खामिलाच्या काडी बरें काड दवरूंक आसा. काड आसल्या त्या पात्रा बाबरी म्हाकाय पात्राप जावंक आसा. आसच्या तोंडांत तो सदांच आमचे कडेन उलयता. चचल्यांत आसचें मुखामळ म्हाका रचून हेरां कडेन म्हाका उलोवंक आसा म्हूण हो नेणटलो फ्रांसीस आपल्या आवय बापायक केदाळे सांगतालो. आनी अशें आसता तांकांय कळीत जालें ह्या भुरग्याक इतली उर्बा आसा देवाची सेवा करूंक, देवाच्या व्हरत्या कामाक ताका वचोंक. आनी आवय बापायन ना म्हणो ना. आवय बापायक कळीत आसलें इल्लो पिडेस्त हो भुरगो जाल्यार ताणें ना म्हणो ना. तांणी पेट्रलसिना तावन 5 किलोमिटर पयस आसच्या एका कोवेंताक, फ्रांसीस कापुजिनाच्या कोवेंताक ताका व्हेल्लें जावन आसा. आनी अशें आसता आवय बापायन ताका थंय व्हरून मार्कोने गांवांतल्या कापुजीन फ्रादी लागीं ताका व्हरून ताच्या देवापण्या विशयांत ताका जाणवाय दिल्ली. आनी ह्या वेळार 15 वर्साचे प्रायर तो मोर्कोनेंतल्या कापुजिनाच्या नवी शेटींत भरती जालो. प्रात कामिलोन ताका बरो स्वागत दिलो. आनी केदाळे प्रात कामिलोक पळयत आसतना तो म्हणटालो, म्हाका ह्या याजाका बरी जाय, म्हाकाय ह्या याजाका बरी उर्बेस्त जाय, सुडसुड्यांत देवाची सेवा करूंक हांवें मुखार वचूंक जाय. आनी अशें आसतना ताका कापुजीन मेळाची मुस्तायकी मेळिल्ली जावन आसा. जानेवारीच्या 22 त्या कापुजीन मुस्ताकी दिता आसतना पियो भाव पियो म्हणलें नांवान ताका वलयल्लें. आनी
तरबेती उपरांत 1907 जानेवारीच्या 27 ताका उक्त्यान दुबळीकाय विधेयपण आनी अहंकारपण धर्मीक जिविताच्यो आंगवण्यो ताणें केल्ले जावन आसात. आनी आंगवणी केल्ले उपरांत सेमिनारीन तो आसतना ह्या जागांची तरबेती वर्त्या तरान घेतालो. पूण सेमिनारीन सगळें ताचें शिकप करतना पिडेस्त तो आसलो. ताच्या निमाण्या आंगवण्या उपरांत तो खऱ्यानच पिडेस्त जालो. खुडीचीन अवचित अस्कत काय तोंडार तामसाण बरो न्हू निस्तेज आसलो. कुडीर विशेष उणसणी लक्षणां ताचे थंय येतालीं. सदांची पिडा ताका जाली. धार्मिकाचें जिवीत कश्टाचें आनी भाव पियो न्हू ते आजुनी कश्टांचे जिणी धार्मिकाचे नियमांत आसल्यान सर्तीक ताणें ते उपास करन ध्यान करन तातूंतल्यान भायर येवंक तो पेसाडलो. पिडेक तो भियोंक ना. पिडा आयल्यारी त्या पिडेंत तो देवाक आपलें जिवीत समर्पीत करतालो. त्या देखून सांपियोची सोंसणीकाय पिडेंत कश्टतल्यांक एक बुजावण जावन आसा. सांपियो आपल्या गायाद्वारी जावं दी आपल्या पिडेद्वारी जावं दी तो भियेलो ना. ताच्या बदलाक ताच्या भावांनी ताची बरी शुश्रूषा केल्ली जावन आसा. कसलेंत बरेंपण दिसनातल्या वेळा ताणें वांशेंत बारीक कश्ट म्हूण बगलें. सेमिनारीन तो एक तरबेती जोडटा आसतना तो आनी मुखार वांचचो ना म्हणली कंत दसूंक लागली. ह्या दिक्षा घेवन तो मर जाय म्हणलो एक उद्देश पियो थंय आसलो. आनी पियो ह्या खातीर जायते आपल्या वडिलां लागीं उलयलो आनी ताका उलोवन तांकां सांगूंक लागलो म्हजे काळजाची आशा ह्या जागी दिक्षा घेवंक. आनी ह्या जागी दिक्षा दिल्ले उपरांत मेलो जाल्यार कांय व्हड न्हय म्हूण तो ताची उर्बा दाखयतालो. पूण ह्या जागी दिक्षाक त्या वेळार ह्या जागी दिक्षा दिचे जाल्यार 24 इयर्स जावंक आसलीं. 24 इयर्साक 10 म्हयने उणे आसले पियोक. आनी त्या देखून पियोक ह्या जागी दिक्षा दिवंक कश्ट लागले. पूण कसंय धार्मीक वर्ते जिवान तो जियेत आसतना ताचें बरेंपण पळयल्लें तरबेतीदार ताका ह्या जागी दिक्षा दितात. 1910 इसवेंत ऑगस्ट 10 वेळ ताका ह्या जागी दिक्षा लाभली. कॅथेड्रलांत दिक्षेचो संभ्रम चल्लो. आर्च बिस्प पावलो सिनोसीन हजर आसलो. आपल्या 4 दिसाच्या ह्या जागी दिक्षे उपरांत पियेत्रिनाच्या त्या वर्त्या फिरकेजेंत ताणें ताचें पयलें मीस ह्या आर्गामीस भेटयिल्लें जावन आसा. त्या वेळी ताणें तें आर्गामीस भेटयत आसतनात ताच्या हाता पांयांनी एके तरेची दूख आसली. सोम्यान जें कितें ताचें थंय करूंक आपेक्षिलां तसलें गाय ताचे थंय येदोळ तो रोमोन जाल्ले म्हूण येत. आनी त्या देखून तो मीस भेटयत आसतना सयत ती दूख भोगून आसलो. ती गायेची दूख ताचे थंय येत आसतना ताणें आपल्या डिरेक्टर आत्मीक डिरेक्टराक त्या रिती त्या विशीं कळीत केल्लें. आनी तो उपरांत ह्या जागी दिक्षे उपरांत पियो आसलो पाद्रे पियो जावन नावाडटा. पाद्रे पियोची उणी जायनासली पिडा पूण ताका मरण येनातलें अशें उठते भलायकेक लागून ताच्या वडिलांनी ताचो माय गांव जावन आशा पियर्तेल्सिनान दवरलो. 1915 ताका रक्षण खात्याक भरती जावंक आपोवणें आयिल्लें पूण ताच्या पिडे वरवीं ताका तें जालें ना आनी तो पिडे वरवीं फाटीं उरलो. उपरांत 1916 जुलय 20 ताका सम चिओन्नी रुतोंदो कोवेंताक व्हेलो. कित्याक तो पिड्यान पडतालो जायते बडी त्या कोवेंतान तो आसोन म्हूण व्हेल्लो. आनी उपरांत लगभग मोरा पर्यंत त्याच कोवेंतांत तो आसलो. 1916 गेलो. 1968 पर्यंत तो थंयच त्याच चिओन्नी रुतोंदो कोवेंतांत आसलो. आनी हाची कितें विशेशता ह्या संताची. देवाचेर अखंड भावार्थ. पेल्याच्या सेवेंत ताका मोग. देवान ताका सबार देण्यानी नेटयिल्लो आसता. व्हडवीक व्हडपण ताणें लेखूंक ना
कल्ती जिणी समर्पीत जिणी ताणें लेखिल्ली जावन आसा. त्या देखून ह्या संताक व्हरतो मान फावो जाता. आनी हाचे थंय ते आसले गाय ते हेरांक कळीत नातले. तो दूख भोगतालो. आनी अशें एक दीस फ्रांत सांगता तो मागोवन आसतना सगळे फ्रांत मागोवन फाटी वेत गेले. आनी ह्या वेळार एक व्हडली बोब जाल्ली जावन आसा. आनी फ्रांत सगळे धांवन आयले आनी तो थंय तो कोसलोन पडुल्लो. पाद्रे पियो कोसलोन पडुल्लो. आनी त्या वेळार भावांनी वचोन ताका उखल्लें. आनी त्या वेळार सकयल ते पळयतात जायते रगत. त्याच देवाच्या बोडव्यान ताचे वयर मर मारिल्ली आनी ती मर जावन आसली सोम्याच्या पाशांवाचे 5 गाय. आनी ते रगत पळयत आसतना ताच्या हातांत ताच्या पांयांत जायते डीप गाय आसले. लागपाक उपरांत सगळे दाखतेर तपासणी करून म्हणटात ते गाय 3 इंच आसले. भितर ते आसले. त्या गायांत हांव वास येनातलो. परंबळ म्हणल्यार बरी भायर सरतालो. त्या गायांत हांव रगत भायर येतालें. पूण तें रगत गेटो जायनातलें. तें रगत देवनंत आसलें. आनी अशें आसता फादर पियोक हे गाय पळोवन जायत्या जाणांक हाची खबर मेळ्ळी. लोक हारी हारीनी येवंक सुरू जालो. लोक हारी हारीनी येता आसतना फादर पियो म्हणटालो कित्याक असल्या ह्या निर्भाग्याक असलें व्हडपण. हे म्हजे गाय ते हेरांनी पळोवच्या बरें कित्याक रचल्याय. ह्या गाया देखून जायतो लोक येता. आनी देवाची मांडावळ दुसरीच आसली. देवान त्या प्रमाणे एक गाय ताच्या कुडीर कसयले. आपल्या पुताचे गाय कसयले हेरांच्या बरेपणा खातीर, हेरांच्या भलायके खातीर, हेरांच्या उदारगते खातीर. पूण इगज मातयेंत अशें नवल घडलें की फादर पियो ते आसले ते गाय कृतक गी या स्वाभावीक तरान आयिल्ले गी. इज इट नॅचरल विथ द स्पिरिच्युअल ग्रोथ ऑर इज ही एक्टींग म्हणलो एक दुबाव इगज मातेंत उपसलो. त्या देखून वडिलांनी आनी वॅटिकनाच्या अथॉरिटीन ताका मिस पब्लीक भेटोवंक सोडूना. खूब सारा हेरांचे आयकोंक दिवनात. आनी ताणें कोणाकी मेळच्या बरी नातलें. पिडेन्सा खातीर पब्लीक मागच्या बरी नातलें. ताका व्हरून एका ल्हानशा कुडान दवरलें. 3 वर्सां ताचें संशोधन जाता आसतना ताच्या थंय जायत्या जाणांनी सवालां विचारलीं, उदेलीं तांच्या थंय कित्याक पाद्रे पियो अशें भितर दवरलां. पाद्रे पियो मागतालो. व्हरतो अवकाश ताका मेळिल्लो ताणें घेतलो आनी तो सोम्याक लागीं जालो. 3 वर्सां म्हणसर जायती परीक्षा जाल्ली. ह्या गायांची परीक्षा चलता आसतना जायते जाण धाकटे आयले, तत्वशास्त्रज्ञ आयले, दैवीशास्त्रज्ञ आयले, वॅटिकनांत जावन जायते शिकपी आयले. आनी अशें येता आसतना ताचे सगळे परीक्षा जावन 3 वर्सां उपरांत तांकां कळीत जालें हे गाय सोम्याचे. सोम्यानंतर ताच्या मोगान चर कंसयल्ले. आनी ह्या वेळार ताका परवानगी दिली भायर येवन लोकांक मेळोवंक, लोकां खातीर मिसां भेटोवंक, लोकांची कुमसारां आयकोंक. आनी हें जाता आसतना 3 वर्सांच्या अवधेंत ताणें आपलें कालतेपण भोव वापरबाय तरान सांबाळलें. सोंसणीकाय ताणें सांबाळली. कित्याक ताची जिणी विधेयपणाची आनी कालतेपणाची खरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक तो व्हरतो आदार जालो. आनी उपरांत एका पत्रकारान ताका विचारलें पाद्रे पियो हे 3 वर्सांनी तूं कोणाकी मेळोवंक तुका परवानगी दिवना. भितर त्या ल्हानशा कुडान तूं आसलोय. तुका कितें भोगलें तुवें कांय चूक करुना. ते 5 गाय जेजूचेच तुका दिल्ले आनी ह्या वेळार तुका कितें भोगलें म्हूण विचारतना तो म्हणा लागलो द स्लॅप ऑफ माय मदर चर्च इज सो स्वीट, सो स्वीट. ते म्हज्या आवय इगज मातेन दिल्लें एक तापड भोव गोडसाणेचें जावन आसा. हांव तें गोडसाणेचें गन घेना. कित्याक ह्या वेळा हांव देवाक मस्त लागीं पावलां. देवान म्हाका लागीं वोण घेतला. तो इतलो अपुरबायचो अवकाश एकसुरो जावन हांव सोम्या सांगता चियेलां. आनी त्या खातीर म्हाका कोणा वयरी कांयच राग ना. म्हाका भोव अपुरबाय तरान खुशी भोगता.
कितें तें इगर्जमातेन म्हाका दिल्लें त्या प्रमाणे हांव जियेलो. इगर्जमाता म्हजी जावन आसा, ती म्हजी आवय जावन आसा. म्हजें थंय प्युरिफिकेशन जाता आसतना इगर्जमातें थंय प्युरिफिकेशन जातालें. कित्याक हांव जावन आसा एक इगर्जमाता. इगर्जमातेक व्हरतो काल जावन चल्लोलो सांत, विधेय जावन चल्लोलो सांत, समर्पीत जिणी. कितें खंयच्या तरान आमी इगर्जमाते सांगात एक जावन जे म्हणून चल्लोलो सांत. आज मोगाच्या न्हू जायते जाणां आमी इगर्जमातेक कितेंय चडवणें करता आसतना आमी एक एक रिजन दिवन आमी पयस सरता आनी म्हणटा इगर्जमाता तशी इगर्जमाता अशी. घेया एक आदर्श जिवन जियल्लो संपाद्र पियो. संपाद्र पियोच्या जिवनांत ताणें भोगिल्ले ते कश्ट, ताची ती पिडा, ताचे थंय आसलो तो अपराध सगळो ताणें सोसून घेतलो आनी ताच्या मोतींत हें आयिल्लें जावन आसा. तुका निंदा करतना, तुजे वयर अपराध मांडटना, तुका अपमान करतना, अमर्याद करता आसतना संतोष पाव, भियेनाका. कित्याक तुज्या पयलें आयिल्ल्या जेजूकी तें भोगूंक मेळिल्लें आनी तुवें तें भोगचें. ताच्या खातीर म्हणलो एक बरो संदर्भ ताचे थंय आसलो. कशें सान फ्रांसीस आसीस आपल्या जिवनांत देवाचेर अखंड भरवसो दवरनो. देवान म्हाका दिल्लें तें हांव घेता म्हणल्या बरी. संपाद्र पियो दुबलो खालतो अपुरबायेचो जावन त्या प्रमाणे तो जियेलो. आनी अशें जियेत आसतना देवाच्या वता जिवनांत सगळें बरें म्हणून ताका मेळिल्लें जावन आसा, ताका लाभिल्लें जावन आसा. सोम्याच्या जिवनांत सोम्यान करचें अपुरबायेचीं कृत्यां ह्या पाद्र पियोचेर केलें जावन आसा. उपरांत त्या जियोनी रितोंदोन तो केन्ना त्या कन्फायनमेंटा जावन ताका पब्लीक येवंक सोडलें की त्या दीस जावन तो पांत्यार म्हणल्या पर्यंत धांवून येतालो. कपेलाच्या भायर ताका मेळोंक, ताचे मिसां आयकोंक जायतो लोक हरिहरीनी भायर फुडल्या दिसा सांजेर येवन न्हिदोन आसलो. आनी पाद्र पियो वेग्गी पांत्यार उठोन बागलां काडटालो. कित्याक लोकांचो व्हरतो मोग ताका आसलो. लोकांक बरें करीत जाय, लोकांचे पिडे जावन ताका मुक्त करीत जाय म्हणल्यार एक उर्बा ताचे थंय आसली. आनी अशें आसता मोगाच्या भाव भयणीनो, पाद्र पियो ते एवकारिस्ताचें बलिदान भेटयत आसतना कॉन्सेक्रेतांत तो एवकारिस्ताक जेजूक तो पळयतालो. कितलो वेळ 2 घंटे 3 घंटे तो उखल धरतालो. आनी ह्या वेळार थंय जमलो हरिहरीनी लोक तेत एवकारिस्ता जेजूक पळोवन आपली पातकां रडतालो. आपली पातकां रडोन सगळी ती पर्जा एका काळजाची आनी एका मनाची जाताली, नितळ निर्मळ जाताली. आनी त्या वेळार थंय घडिल्लीं अजापां हजारांनी आसलीं. त्या देखून लोक पाद्र पियोक हरिहरीनी म्हणल्या बरी येवन भेटोवंक आशेतालो. पाद्र पियो त्या कुमसारीच्या सक्रामेंतांत बसतना कितलेशे घंटे तो त्या कुमसाच्या सक्रामेंतांत खर्चितालो. लोकांक देवा लागीं ओडूंक, लोकांचे आत्मे सलवार करूंक देवान दिल्लें तें मिसांव फॉर द सेविंग ऑफ द सोल, फॉर द सल्वेशन ऑफ द सोल, आत्मे बाचाव करच्याक आयिल्लो म्हणल्यार एक उद्देश ताका खरो कळीत आसलो. आनी कुमसारींत ताणें जायते वडी बसता आसतना आयिल्लो जावन आसा. आतां सांज जाल्लो. जुआंव पॉल दुसरो ताचे लागीं कुमसारी. आनी कुमसार जाल्या उपरांत ताणें त्या कॅरोलीन म्हळ्यार नांवान तो आसलो. आनी त्या वेळार ताका ताणें म्हणलें उतरां अशें जावन आसलीं. एक दीस तूं इगर्जमातेंत व्हडलो वडील जातालोय, पाप साहेब जातालोय. आनी केन्ना जुआंव पॉल दुसरो पाप साहेब जालो त्या वेळार व्हरत्या तरान तो संपाद्र पियोक मान आणलेकलें मात न्ही. ताच्याच वेळार ताका तें शांतीपण लाभच्याक अपुरबाय तरान ताणें मिनत केली जावन आसा. आनी पापा जुआंव पॉल दुसऱ्याक दिल्लें तें विजन तूं एक दीस इगर्जमातेचो वडील जातलोय. तेच प्रमाणे कोण सकळी कुमसार गायिल्लो पातकां लिपयतालीं गी तांकां पाद्र पियो म्हणटालो तुवें इतलीं पातकां सोडल्याय, तुवें हें पातक म्हाका सांगोनाय, तें पातक कोणान फाटीं वचनाका. तूं नितळ निर्मळ जावंक आयलाय तर संपूर्ण तरान नितळ निर्मळ जा. तें काणून गेलोय तर परत जेवसार तुका नाडटलो. कित्याक पाद्र पियोक जेवसार ल्हानपणाय जावन नाडटालो. अशें म्हणटात की पाद्र पियो जेवसार ओडटक झगडटालो. जेवसाराक झगडोन 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 ताका धांवडयतालो. इंग्लिशान म्हणचें जाल्यार ही वॉज रेस्टलिंग वीथ द
डिमन. आणि असें जाता आसतना तो हर एक फावटी जेवसार ताच्या खाटल्याला घेवन ताचें आसलें एक ल्हानशें खाटलें, त्या खाटल्या जावन येवन ताका सकयल व्होंड घालतालो. पूण पाद्र पियो भियेनातलो. पाद्र पियो जेजूच्या वर्त्या मोगान बरयलो तो त्या जेवसाराक धांवणो घेवं पेसाडतालो. आनी कितलें जेवसारान नाडल्यार तो पातकाच्या त्या ओडण्याक बाली जायनातलो. त्या देखून बलिश्ट जावन केन्ना जेवसार ताका वोंड नाडून 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 तो चलवत आसतना पाद्रपेच्या नाकाक धाडोन वेतालो खंय. आनी धाडोन वेतना पाद्रपेच्या नाका धांवन देंवल्लें रगत पळयत आसतना जेवसार भियान कांपोन धांवतालो खंय. आनी ल्हान तावन अखेरी पर्यंत हर एका ताळ्ळ्याक पोड करन, हर एका ताळ्ळ्या वयर जैत व्हरन आपुरबायचे जिणे चियल्लो जावन आसा साम पाद्र पियो. ह्या साम पाद्र पियोच्या वर्त्या विणवणे मजतीन जाल्ले अजापां कोरोना वेळार जायत्या जाणांनी ताचे कडेन मागिल्लें जावन आसा. आनी जायत्या जाणांक तांच्या खाटल्या लागीं येवन साम पाद्र पियो रावोन ताचें नांव आपयिल्लें सयत आयकल्लें सुमार जाण आमच्या बोवारीत आसात. तांणी त्या कोरोना उपरांत येवन सांगिल्लें हांवें एका मनशा पळयलें आनी ह्या तराचो ड्रेस ताणें घाल्लो, कॉफी कलरचो लोब ताणें घाल्लो आनी तो म्हज्या मुखार रावोन आनी ताचे उपरांत हांगा ते पाद्र पियोची इमाज पळयत आसतना असोच आसलो म्हूण ताणें डिपिक्शन दिल्लें जावन आसा. मोगाचे न्हू जायत्याच जाणांनी पाद्र पियो लागीं मागता आसतना पाद्र पियोन दिलां. एस्पेशली कॅन्सर पिडेस्ता जायतीं जाणां पाद्र पियो लागीं विनंती करता आसतना तांची कॅन्सर पिडा तें थांबयल्लीं जायतीं जाणां आसात. एका स्त्रीयेन म्हणल्यार बरी तिच्या पांयाक उन दाग पडलें आनी तें उन दाग पडोन तें मांस भायर आयिल्लें, तितलें खतखतो उदक पडलें. सॉक्स आसले ते मांसा सांगा ते एक जाले आनी मांस ऑलमोस्ट उकडून भायर आयिल्लें. आनी ती एका डाक्टरान घरा येवन पळयता आनी ताणें सांगिल्लें व्हडलें मेजर ऑपरेशन जायचंय आनी तें ऑपरेशन करूंक ताणें दीस आनी वेळ सयत दिल्लो. पूण ही स्त्री वर्ते तरां पाद्र पियोचे वर्ते भक्तीन जावन आसली आनी ती म्हणा लागली पाद्र पियो तुका सोड म्हाका कोण आसा, तूं खंडीत जावन म्हाका गूण करतालोय म्हूण पाद्र पियो लागीं मागलें. आनी ती म्हणटा हांव मागोन म्हाका कांयच कळीत नासलें, हांव भियेतालें कशें ऑपरेशना वेचें म्हणून. मागोन वचोन दुसरे दीस सकाळीं ती पळयता ती म्हणटा म्हजो गाय सुकोन आयला, भायर आयिल्लें तें मांस भितर ओडलां आनी म्हाका पातयोंक जावना. आनी ह्या वेळार तिका दिल्लो वेळ आनी तो दीस ऑपरेशनाक डाक्टरान तिका फोन करता आसतना तिणें सांगलें म्हाका ऑपरेशनाची गरज ना पूण हांव हॉस्पिटलां येता. ती गेली हॉस्पिटलाक वचोन थंय पळयता आसतना डाक्टरीत अजा पावलो आनी म्हणा लागलो देवाक असाध्य जाल्लें कांयच ना, देवान हें तुजें थंय केलां. आनी त्या वेळार ती उद्गारली आनी म्हणा लागली म्हजो मोगासो एवर शायनींग सम पाद्र पियो, सेंट पाद्र पियो इज अ ग्रेट सेंट ऑफ माय लायफ अँड ही हॅज डन वंडर्स, ही हॅज क्युअर्ड मी म्हणा लागली खंय. आनी धाकटेर म्हणा लागले खंय देवाक सगळें साध्य जाता. मोगाचें न्हू सम पाद्र पियो हाची परब आमी आचरण करूंक येत सप्टेंबरच्या 14 तारखेर आमच्यात सम आना कोवेंताच्या सम पाद्र पियोच्या पुनशतांत बावटो सांजेच्या 5 वरां उबोन ताच्या फेस्ताची सुरवात आमी करता. ताचे उपरांत 9 दिसांचे नव्यान आसा 14 तावन 22 तारखे म्हणसर. ह्या नव्यान दिसांनी सांजे 5:30 वरार आराधन, 6 वरार मीस, पाद्र पियोच्या जिणे विशयांत सरमाव आनी ताचे उपरांत नव्यान तुमकां आपुरबाय तरान ह्या परबेक तयाराय जावंक आमी आपोवणें दिता. पाद्र पियोचे पुनशेंत बेजय जैल रोडांत जायते जाणां येवन त्या कपेलान मागतात. जायतीं जाणां तसो परतो उपयोग तांणी घेतला. जायत्या लोकांक ताच्या अजापांचे प्रभाव जाला. अशें आसता तुमकांय परतें आपोवणें हांव दितां. ह्या 9 दिसांच्या नव्यानाक येवचें आनी उपरांत 23 तारखेर पाद्र पियो मरण पावलो दीस. 50 वर्सां ते गाय आपल्या कुडीर ताणें घेतिल्ले. 50 वर्सां ते गायाची तूक ताचे थंय आसली पूण त्या गाया द्वारी तो जायत्या जाणांक गूण करूंक लागलो. ताणें मरचे थोड्या घडये पयलें ताच्या कुडींत हांव ते 5 गाय नापयस जाले आनी उपरांत ताचे टेस्ट करता आसतना
त्या गायांची मांव सयत ते दिसोंक मेळना. ताची कात इतली मोव जाल्ली आनी तसली मधूर तरान ती मोवळिल्ली कात ल्हान भुरग्यांच्या काती बरी जाल्ली खंय. सोम्याचे गाय घेवन आपुरबाय तरान सान फ्रांसिसाच्या मेटांनी चललो. सान पाद्रे पियो सदांच आमकां एक आधुनीक काळार मेळिल्लो प्रभावीत सांत. ताचे जिवनांत आमी एक जावन ताचे कडेन मागता आसतना सगळें बरेंपण तो आमकां दितालो. एक घडीभर त्या पाद्रे पियो कडेन आमी मागया. त्या पाद्रे पियोचे नव्यान हर एका दिसा त्याच बिजयंत जेल रोडार आशिल्ल्या सान पाद्रे पियोच्या पुनशेतांत हर एका बुधवारा 10 वरांर ते आराम जाता. आनी अशें आसता पाद्रे पियोन केल्ली अजापां आपल्या बापा लागीं एक जावन आमच्या खातीर तो सदांच विनंती करना आसा. आमच्या खातीर तो मागोन आसा. सान पाद्रे पियो तुवें केल्ली अजापां, तुवें केल्लें बरेंपण, लोकां वयर दाखयलो तो हुस्को आनी मोग, कशें त्याच जेजून त्या कुर्सांत हांवन हर एक लागीं बोगसाणें जावन विधेयपण, सोंसणीकाय, खालतेपण ताणें दाखयलें की त्याच गुणांनी बरयल्लो तूं आमच्या खातीर सोम्या लागीं विनंती कर. आमची पिडा गूण करच्या सोम्या लागीं माग आनी तसलें बरेंपण आनी बरी भलायकी हांगासरल्या सर्वांक सगळ्या भुरग्यांक तूं जोड दी. सोम्याच्या नांवान आमी हें मागणें करता. आमेन. दिव्यवाणी